विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। जाणट्यांक वायट वागणूक दिवची न्हय ह्या विशयाचेर जागृताय दिवपाक ज्येश्ठांक वायट वागणूक जागृताय दीस शेनवारा मनयलो। ह्या खातीर हेल्पलायन सेवेक सुरवात केल्या। RDXGOA खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। किंवा जे शिकपी भुरगे आसात तांकां सेन्सिटायज करप खूब गरजेचें। तर आमच्या संस्थेन बरेचशे इन्स्टिट्यूट्स जे आसात तेजे स्टुडंट्स इंटर्नशीप करपाक येतात आणि बिट्स पिलांनी हें नांव सगळ्यांक खबर आसतलें। हें एक नांवाजतें इन्स्टिट्यूट आमच्या देशांतलें। तर बिट्स पिलांनीचे स्टुडंट्स आमच्या कडेन इंटर्नशीप करपाक येतात आणि ते बरेचशे आमचे जे सोशल वर्क आसा फिरते दवाखाने, फिजिओथेरपी सेंटर्स, एडवोकेसी प्रोग्राम्स हितून सहभागी जातात। हेल्पेज इंडिया के साथ हमारा नाता बहुत टाइम का नाता पिछले 3 साल से चल रहा है, जब से मैं गोवा में आया हूँ। और एक बहुत ही बेहतरीन नाता है आपके साथ। विनायक भगवती जी, थैंक यू। आप हमेशा एक बहुत बढ़िया काम करते हैं और आपने जब से टेक ओवर किया है आपके काम से हम हमेशा प्रेरित होते हैं। गेट टू नो अबाउट योर वंडरफुल वर्क दैट यू कीप ऑन डूइंग है। पावर का सब बनाते रहते हैं तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपके साथ से। और गोपाल जी आपके साथ तो हम हमेशा ही इंटरेक्ट करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि आपके साथ हमारा सेकेंड इनिंग हर इनिंग्स चल रहा है। तो हर टेस्ट मैच में 4 इनिंग्स होते हैं। तो मैं फिलहाल हेल्पेज इंडिया के साथ और इनके साथ मैं 3rd इनिंग्स खेल रहा हूँ। तसेच सरांना आता सांगितलं की यावेळी आमच्याबरोबर 3rd इनिंग कितें म्हणून या पत्रकारांनी आता इनिंग हो शब्द हालींच फामाद केला। मनमोहन सिंग 2 फावटी पंतप्रधान आशिल्ले पण तांचे सेकंड इनिंग कोण म्हणनाशिल्ले, तांचो सेकंड टर्म म्हणटाले। पण नरेंद्र मोदी दुसरे फावट जालो आणि नरेंद्र मोदीची सेकंड इनिंग म्हणटा। सो मच importance these people have given to the word inning. I don't know, as Pastor told that we have completed 10 years of second inning visually. And last year our governor Dr. Sinha was the chief guest at that time. So this word also has become popular. 00-180-1253 या नंबराचेर तुम्ही कॉल करून डायरेक्ट आमच्या हेल्पलायनीक कनेक्ट जाता आणि तुमकां जे कितें इन्फॉर्मेशन जाय ते तुम्ही आमकां विचारपाक शकता। विथ रिगार्ड्स टू हेल्थ, ओल्ड एज होम्स, मागीर केअर टेकर जाय जाल्यार, ना जाल्यार तुमचें कितें वील करपाक जाय वो तुमी अब्यूज पळयता, तुमच्या नेबरहुडान अब्यूज जाता काय कोणाक हॉस्पिटलाची फेसिलिटी बी जाय जाल्यार ह्या नंबराचेर कॉल केली जाल्यार तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा। आतां हो ॲप इन्स्टॉल करपाक तुमचे कडेन सगळे कडेन स्मार्टफोन आसतले। प्ले स्टोरान वचून हेल्पेज SOS ॲप ओपन जाता। ह्या फोनाचेर दिसता पळय तो, ह्या रेड बटनाचेर क्लिक करीत जाल्यार डायरेक्टली तो फोन कनेक्ट जाता ह्या नंबराचेर, विच वील बी फॉरवर्डेड टू आवर हेल्पलायन।